ह्या भागांतलो हो एक मॉडल प्रकल्प आसा. म्हणजे आज पासून आमी जो सगळ्यांत पळयले तर भारतान अशा प्रकारचो नकाशो कोणीच केल्लो ना. आनी ताका पयले स्थान जे आसा तें मये गांवांतसून मेळ्ळेलें आसा. असो भारताचो पयलो नकाशो जो आसा हे त्या क्षेत्रांत जे तज्ञ आसा तांकां हेची कितली हें आसा म्हणजे वॅलिडिटी कितली आसा म्हणजे तेजें वजन कितलें आसा हे जाणकार लोक जे आसा ते वळखूंक शकता. म्हणून हो नकाशो जो आसा हो आनी कोणी केल्लो ना. म्हणून भारतांत ह्या मये गांवांक हें पयलें स्थान आमची एक टॅक्निकल टीम आसा तेंच्यांनी हें मेळोवन दिल्लें आसा. म्हणून मुळात आमी हो एक उपक्रम म्हणून घेवन वचों नासले तर मयेची म्हायती ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावची. आनी योगायोगान आमचे जैवविविधता महामंडळ जे आसा त्याच्या ज्यो कमिटी स्थापन जाल्यो तितूनय आमकां जबाबदारी मेळ्ळी. आमच्या गांवच्या लोकांनी ती जबाबदारी म्हाज्या कडेन पावली आनी ह्या कामाक एक प्रकारचें वजन येयलें. आनी हे सगळी नोंद आमकां करपाक जाय आनी ग्रासरूट लेवल करपाक जाय हेची म्हायती मेळ्ळी. 2 सप्टेंबराक रानभाजी महोत्सव जाता खास काणकोण तालुक्यात. म्हणजे 24 प्रकारच्यो रानभाज्यो आनी आमी वेगवेगळ्या मिलेटच्यो पयलीं ज्यो आमी भाकरी करताले ताचे बरोबर कशें करप. आनी सगळ्यांत म्हाका विशेष आनंद जाता की आयज जेन्ना तुमच्या मुखार हांव उलयतां तेन्ना ह्या गांवचे 2 प्रकल्प जे मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर्स एक पिळगांव आनी एक मये शाळेन जी पडीक शाळा आशिल्ली ते आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अप्रूव केले आनी म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्यात ताचें काम सुरू जावपाक जाय. आनी विदीन नेक्स्ट 6 मंथ्स म्हाका खात्री आसा की त्यो मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटर थ्रू बायोडायवर्सिटी बोर्ड चालू जातले. आनी अत्यंत म्हत्वाची अनाउन्समेंट आज मुख्यमंत्री करपाक आसा की मये गोशाळे भितर एक प्रकल्प गेली 3 वर्सां काम करताले. म्हाका याद येता की डॉक्टर शिल्पा भोसले जाणे गोंयचे 43 पेक्षा चड रायस वरायटीचे पयले फावट डॉक्युमेंटेशन केलां. म्हणजे आमचें पारंपारीक ज्ञान म्हणजे कितें बाबा बेळो तांदूळ हो हाचे फोव बरें जाता किंवा पेजेक खंयचे तांदूळ बरे बाबा पाटणी बरी जाल्यार हे तांदूळ रिवायव कशें करप. कारण ताका ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसल्या कारणान जेन्ना क्लायमेट चेंज जातले आनी डायबिटीसचे पेशंट वाडटले तेन्ना खंयची तांदूळ खावची हें आमकां उत्तर दिवपी जर प्रोजेक्ट क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आनी गोंयचे संपूर्ण गोंयचे प्रातिनिधीक स्वरूप 2 कडेन सिलेक्ट जाला. एक सावथान शिशिणी आनी नॉर्थान मया. कित्याक निवड जाल्या ह्या 2 एरियाची तर गोंयांत जशें आमच्या न्हंय आसा पाणवट आसा त्यानंतर मँग्रोव आसा लो लायिंग खाजनां आसा त्यानंतर अपलँड आनी मागीर घाट. तर हाची एक स्लायस आमकां मये गांवांत एक मॉडेल प्रोजेक्ट करपाचो प्रकल्प आसा आनी हांव मागता की मुख्यमंत्री बेगीनूच तो अप्रूव करून केंद्र सरकाराक धाडटले. खुशनशीब अशें समजूंक शकता. मये गांवचो इतिहास आमी आमच्या बायोडायवर्सिटीचो एटलास रिलीज करता आसतना आमच्या गोंयांतसून पयलोच वेळ आमच्या मये मतदारसंघांतल्या ह्या मये गांवांतसून जाता हें आमी एक सौभाग्य आमचें आसा. मये आयज आमी आतां मातसो व्हिडिओ पळयलो कोणाकूय दिसतलें हें खंयचें पिक्चर हाडून जायना दिसपाक खरें आसतलें पण अशें समजून घ्या की हे सगळे चित्रां जे आमी पळयल्या जो व्हिडिओ पळयला हो सगळो एकान एक आमच्या मये गांवांत आसलेले हे सगळे बायोडायवर्सिटी आसा. आतांच विशय केल्लो आयोजकांनी ही बायोडायवर्सिटी म्हणजे कितें जैवविविधता म्हणजे कितें तर हांव सांगपाक सोदतां आमच्या ह्या निसर्गरम्य अशा गांवांत जी जनावरां आसा जी झाडां आसा जे बारीक सूक्ष्म जीव आसा आनी हेंचो त्यांच्या जिवनाचो आमच्या मनुष्य जिवनाचेर कितें आस्पाव आसतलो हेजें एक कोऑर्डिनेशन हीच बायोडायवर्सिटी. पयल्यात पयली बायोडायवर्सिटी टीम संग्राम पेडणेकर हर्षदा डॉक्टर वैद्य संदीप ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तेंच्यो ताळयो तांच्यांनी बायोडायवर्सिटी एका मॅपाचेर हाडली तेचेर बायोडायवर्सिटी एका बुकाचेर हाडली बट ती हाज्या फुडें प्रिजर्व करपाचें काम कोणाचें
पेमेंटान सांगली ॲड तेच करतले काय कठीण ना आनीक 4 कडेन भोंवत जाल्यार ते ॲड करूंक शकता की आमकां जर सांबाळून दवरूंक जाय जाल्यार काम कोणाचें हय म्हणाले हय काय ना हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान घोशणा दियात हात वयर करा सगळीं जाणां सामके दोनूय हात भुरग्यांचे पयलीं सांबाळ करतले न्ही भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे तुम्ही देवळान सांगला सांबाळ करतले म्हणून हांव इतक्याच खातीर सांगता हें खूब म्हत्वाचें आसा हे जे गांवांत लोक रावता आनी ह्या परिसरांत जे रावता तेच सांबाळ करपाक शकता नाजाल्यार जातलें कितें हाजो सांबाळ करचो सोडून हाजो इबाड जातलो आनी हाजो इबाड केन्ना जावपाक लागतलो खबर आहा जेन्ना कोणूय हांगा येयलो म्हाका इतलो जागा दिल्या हांव रावता तो रावलो तो आनीक 50 लोकांक हाडटलो इल्लो करतलो आनी व्हडली कॉलनी जातली ओके मागीर थंयसर दीस इज फॅक्ट टोटल गांवांतले गांव इबाड जे जावपाक लागलेले आहा ते अशा पद्दतीन मागीर खंयची बायोडायवर्सिटी आनी खंयचे तळे तर सगळें बुजय आनी तेजेर आनी एक घर बांदतली भाड्याची बी पयशे मेळटले आमकां हाज्या पासून आमकां सगळ्या जाणांक खंय तरी आतांच सांबाळून रावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलें की आमी कितली बायोडायवर्सिटी केली म्हणून जायना तें काम फक्त पंचांचें सरपंचांचें न्ही गांवांतल्या प्रत्येक लोकांचें आसा आनी दुसरो कोण इबाड करताय जाल्यार पंचांची जबाबदारी तलाट्याची जबाबदारी तेणी जाता तितली बेगीन केस दिवपाक जाय हर्षदा आनी ताच्या टिमीचें काम आनीक वाडलां 191 ग्रामपंचायती आसा 191 ग्रामपंचायतीत जी रेवेन्यू विलेज आसा त्या प्रत्येक विलेजीचो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड आनी एटलास रेडी करप हो सरकाराचो ध्येय आसा सरकाराचो उद्देश आसा आनी हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार पुराय देशांत गोंय हे 1 नंबरचें राज्य आसतलें आपल्या राज्याचो बायोडायवर्सिटी एटलास आनी रजिस्टर्ड तयार करपी गोंय हे 1 नंबरचें राज्य आसतलें